म्हणटकच आमचो प्रयत्न आसतलो की दोन्ही डिपार्टमेंटा बरोबर फॉलोअप करून आमी हे दुसरे प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. त्याच भशेन कित्याक गरज आसा, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती आमची बेसीक नीड आनी ही जर आमी जर लोकां कडेन पावयना जाल्यार आमचो फायदो कित्याक म्हणून ताच्या खातीर आमी पळयलें की आमी म्हणून येतकच जेन्ना इलेक्शना टायमार म्हाका कळ्ळें की हांगा मेन इश्यूज आसा उदकाचे, इलेक्ट्रिसिटीचे, कित्याक आमचो ग्रामीण भागांत कितलीशीं झाडां पडटा, कितें पडटा, लायन कट जाता, वरां वरां केन्ना केन्ना दीस लायटी आसता. म्हणटकच आमी सगळे प्रत्येक पंचायत वायज आमी पळयलां की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जाता तें आमी पळयलां, और 3 पंचायतीच्यो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जाता तें पळयलां. सो एक पसून आमचे पंचायत उरना खंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आमी हातान घेवना. सो चडश्यो आमच्यो 8 पंचायतीच्यो आमी पळयलां फ्रॉम ठाणे टू सुर्ला पसून की केरी मोर्ले आनी सगळे पडया आनी होणा पर्यंत चडशे भिरोंडा जाली, कुसले जाली, चडशे सगळ्या पंचायतीचे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग काम घेतिल्लें आसा आतां आनी आतां हळू करून तें कंप्लीट जातलें. म्हाका दिसता फुडल्या 1-2 वर्सान पंचायतीचें काम कंप्लीट जातलें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें. कित्याक तातूंत तुमकां फायदो जाता, कित्याक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाय, ही लायट, रस्ते आनी उदक हे आमची बेसीक नेसेसिटी. आनी आमी तुमी म्हणटा की आमकां बऱ्यापैकी रस्ते जावचे, बऱ्यापैकी 24 तास उदक मेळचें आनी लायट मेळची. सो आमी त्याच मार्गार काम करतात आनी त्याच कारणां खातीर तुमच्या पंचायतीक जेन्ना उदकाचो त्रास जाता म्हणून बाकीच्या पंचायतीक उदकाचो त्रास जाता म्हणून मोल्या पंचायतीन आमी 15 MLDचो प्लांट उबो केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता एक फुडल्या वर्सां भितर कंप्लीट जातलो. तुमी पळयलां काम खूब व्हडल्या स्पिडीन चालू आसा आनी त्या 15 MLDचो प्लांट जेन्ना रेडी जातलो 5 पंचायतीच्यो आमच्यो कवर जातल्यो. ताच्या भायर केरी पंचायत म्हणा, पडया पंचायत नवे आमी अपग्रेड करून आतां थंय कितें उदका त्रास आशिल्ले तेय बी आमी पळयल्या की उदका त्रास खूब कमी जाता. ठाणे पंचायत, मावशी पंचायत जी वाळपय दाबोस प्लांटाचेर कनेक्टेड आसा, थंय आमचो प्रयत्न आसा की त्याय पंचायतीक जो उदकाचो त्रास जाता तेय बी कशें कमी करपाचे. दाबोसो प्लांट अपग्रेड जावपाच्या मार्गार आसा. तो अपग्रेड जातकच थंय बी त्याय पंचायतीचे जे उदका इश्यू आसा तोय बी कमी जावपाचो पावतलो. कित्याक हें आमचें ध्येय एकच की आमचो हेतू एकच की लोकांक त्रास जावचे न्हय.